मायमगाचो येवकार हांव भक्तीपै बाळगी. सुवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. दाबोळेंतल्या एका बिल्डिंगेंत डायरियाच्या दुयेंतींच्या संख्येन हुपल्यो 150 केसी. मजगती परिस्थिती आसा नियंत्रणात. दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान दिली माहिती. बाणावले बसकेत हालींच जाल्ल्या वादा उपरांत पुलीस निरीक्षकाची केल्ली बदली. अचकीत ताका परतून हाडिल्ल्यान साबार प्रश्न निर्माण. पारदर्शकता आनी प्रशासकीय कामकाजा विशीं लोकां मदीं हुस्को. ढवळी ते फार्मागुडी सर्व्हिस रस्त्यार मिनी सोंसोडो तयार. पंचायत करता सुको कोयर एकठांय. पूण तो कोयर कोणाचो आनी कोण घेतलो खर दखल, पडला प्रश्न. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दाबोळेंतल्या एका बिल्डिंगेंत डायरियाच्या दुयेंतींच्या संख्येन 150 केसी हुपल्यो. दुशीत उदका पुरवणेचेर लोकां मदीं गंभीर हुस्को निर्माण जाला. मजगती भिवपाची गरज ना. परिस्थिती नियंत्रणात आसा. दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान दाबोळी डायरिया प्रकोपाचेर अद्यावत माहिती दिल्या. आयडीएसपी डीएचएसान दाबोळींतल्या तीव्र डायरिया दुयेंस प्रकोपा संबंधी भलायकी सल्लो जारी केला आनी भलायकी सेवा संचालनालयान लोकांक दिल्ल्यो हेल्थ एडवायझरी फॉलो करपाचो सल्लो दिला. ह्या डायरिया केसींचेर मुखेल दुयेंसांची कारणां, घेतिल्ली पावलां, दुयेंतींची संख्या सांगून परिस्थिती नियंत्रणांत आशिल्ल्याची माहिती दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्नाक्लिटस हिणे दिली. Today we had taken a review meeting regarding the diarrhea situation which has been reported from Dabolim area. So this incident was reported from Prabhu Violeta building complex. As of now there are 156 cases which were reported. So if I give you the timeline, on 12th of March the first case was reported, and in that first week we had a total of 55 cases being reported, and as of now the total number is 156. As soon as the case was reported on 12th of March, Health Department has started screening all the residents who are staying in that complex. There are 328 flats there. Health Department has done screening in all the flats. There are 5 blocks also. What they have noticed is from a particular block A there were no cases, but from the other blocks there were cases of diarrhea which were reported. Now Pollution Control Board also have done an inspection there on 16th of March, and they had found out that the STP plant which is there in that complex is not functioning properly, and untreated water was getting mixed with the treated water, and that was also going into the borewell, and because of which the people were consuming the water from the borewell, and because of that water contamination this diarrhea situation has arisen. Now regarding the numbers which has been reported this week, I'll just tell on Wednesday we had only 2 cases being reported, and yesterday no new case was being reported. All the cases which were reported in the health center has been treated. People were put on ORS, zinc, and there was one case where they have to prescribe an antibiotic. Otherwise no major case were there. Now by looking at the numbers, the situation is under control since there were no cases which were reported yesterday. Instructions have been given by the Pollution Control Board to the builder to ensure that the untreated water is not getting mixed with the borewell and the other facility. Meanwhile, drinking water department has also done their checking and all. In their samples, no sample has turned out to be positive. Health department has done some checking, and there we have observed that some samples were positive. So the culture sample from the PWD tank, swimming pool, and the other tank is negative. From the garden outlet, pipe, and the borewell, the samples which were collected were positive, which actually indicates that the uncultured water was sent and was mixed with the treated water, because of which the issue has arisen. Now the builder has arranged for providing water from PWD and other tankers, and he is handling the situation. Now Pollution Control Board has given direction to the SDM to ensure that the waters are not getting mixed, the untreated water is not getting mixed, and we are initiating action also under the Goa Health Act. Is there any chances? It was not functioning properly. That is the observation of the Pollution Control Board. So the discharge from the STP which was not treated was getting mixed with the drinking water. Board would be the right department to come and report it. Okay. But they have done inspection in this case. So builder has called his people also from Bangalore or somewhere. So he has also put his people on work there. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. बाणावले बसकेत हालींच जाल्ल्या वादा उपरांत
पुलीस निरीक्षकाची बदली केली आणि अचकीत ताका परतून हाडिल्ल्यान लक्ष केंद्रीत जाला. पारदर्शकता आणि प्रशासकीय कामकाजाविशीं हुस्को उक्तावन बेगोबेग बदली आणि रोखडेच परत येवपा फाटल्यान कारणाचेर थळाव्यांनी प्रश्न उभारल्यात. जापसाल तारखेच्या महत्वाचेर भर दिवन लोकांच्या हिता खातीर योग्य ती कारवाय जातली अशें आमदार वेंजे विएगसन सांगले. 100 परस चड थळाव्या लोकांनी कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा काडिल्लो आनी पीआयन व्हडल्या पुलीस पगडा वांगडा गांवच्या इगर्जेत भितर सरून पॅरिश पाद्री कडेन दार बंद करून भासाभास केल्ल्याचो आरोप करून कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा काडले उपरांत हो तणाव सुरू जाल्लो. ह्या कृतीक लागून धर्मीक भावना दुखावल्यो. पदाचो गैरवापर केल्ल्याचो आरोप करून पीआय काडून उडोवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्ली. एसपी मेळ्ळाय प्लस आमी आतां पतोर पुलीस स्टेशन वताय. डीजीपी कडेन उलयलो आनी डीजीपी सांगिलां सिन्स द चीफ मिनिस्टर इज अनवेल जे दिसती पोटा इज गॉन फॉर सम हेल्थ चेकअप. सो आज विक्रम जो पीआय आहा कोलवाचो तेजे भरपूर कंप्लेन आय. बिसायड्स द कोलवा इन्सिडेंट इगोजी तेणें वयच पयलो सांगनासतना जाय त्या लोकांक थिंगा हें केलो. इट वॉज लायक अ सिट्युएशन वेर देर कूड बी अ लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन ते दीस आनी हे लोकांनी बरोवन दिलो हांवें बरोवन दिलो आनी ते दीस काडो तेका. एडिशनल कंप्लेंट्स आहाय तेजेर जरी तर लोकां नाका जाल्यार म्हाका पळय सद्या कोणा वाय विक्रम वॉन्ट्स टू कम ऑल्सो. विक्रमाकूय कळपा जाय न्ही ही इज अ पुलीस. आमकां कित्याक हें जावपाक कन्फ्रंटेशन जावपाक तूं पीआय तूं नाका म्हूण लोकांनी सांगिलां तुवें वॉलंटरली सांगपा जाय आपल्या थिंग घायनाक म्हूण. बट स्टील ही वॉन्ट्स टू कम देर. ही वॉन्ट्स हीज नेम टू गो ऑल ओवर इंडिया जाल्यार कोतले आमी वील मेक दीस अ नॅशनल न्यूज. बट जेन्ना जरी तर तुका नाका म्हणटा लोक तूं कित्याक येवपा सोदी थिंगा कितली पीआय आहाय. वाय यू वॉन्ट दिस कायंड ऑफ अ सिट्युएशन. वी वील रायट दिस रायट अप टू टॉप. डीजीपी जर तर आज एक्शन घेना वी आर गोइंग टू सिट डाउन एट द पुलिस स्टेशन. वी आर गोइंग टू वेट. वी आर गोइंग टू मेक दिस अ सेंट्रल टॉपिक नाव. कित्याक लोकांन जाल्यार इतली सांगलो जाल्यार तुम तरी हें कोनाय जाल्यार रायट नाव वी आर गोइंग टू मेक दीस अ नॅशनल न्यूज. वी आर गोइंग टू मेक शुअर दॅट दीस एवरीबडी नोज इन कितें जातलें. आमकां आनी हेच्या चड उलोवपाक नाका. लॉ एंड ऑर्डराची भरपूर सिट्युएशन जाल्ली आहा. एवरी डे देर आर कंप्लेन्स कमिंग फ्रॉम कोलवा. एवरी डे देर आर कंप्लेन्स. आनी म्हाका सद्या एट दीस विकेंड परत हाडप तेंका ऑल दीस बायल भुरग्यां जी आहाय आमगेली तेंका एक पळयता भिरांत दिसता. कित्याक देर इज ऑल्सो एन एलिगेशन ऑन हीम की कोण एकले PSI तेणें मॉलेस्ट केलो म्हूण. देर इज एलिगेशन. ते एलिगेशन प्रूव्ह जाला कितें जाला सांगूंक जायना. आपल्यागेल्या स्टाफाचेर जरी तरी एक PI हात घालता चेडूं मनशाचेर जाल्यार ह्यो इतली बायल्यो जेन्ना कंप्लेन करता वॉट इज द वॅल्यू. की हांवें उलोवपा जाय हें समजना. हें सिस्टमा समजना. डीजीपी समजना. कोणा समजपाक जाय हें. तुमगे बायल भुरग्याचे हात घायल म्हणटरी मागीर कोतले PSI तुमी हात घेयले ते चेडूं भुरग्याक. सो तुमगे बायल भुरग्यांचे हात घायल म्हणटरी ऑल वील डू दीस. PSI तुमी मॅनेज केलें सो दॅट शी वील नॉट कंप्लेन अगेन्स्ट युअर सिस्टम. सो वॉट इज रिमेनिंग नाव. whose wife has to be touched that the system will acknowledge this kind of a things. आणि हेजे पयली सायन हांवें मारलो हांव नका तुमकां चोयलें जाल्यार पयली सायन मुगे आहा लेटरीचेर रिक्वेस्ट केलो त्यात सगळें नांव हांवें. सो इतलें सांगलो आसतना जरी तरी परत तेका धाटाय जाल्यार दॅट मीन्स समथींग इज रॉंग विथ दीस पीपल. आनी असेंब्ली मेळटा तेन्ना देखून हांव CMाक उलयना आनी हांवें सांगिलां लोकांक अननेसेसरी सुसेग कित्याक पेडे करपा जाय. पुलीस नाय म्हूण हांवें दुसरें नाय पुलीस कितू जाय सुसेग कित्याक पेडे करपा जाय. समज ते रायट देखून आहा म्हणटाय तें कोणाक ते म्हणटाय फादरान सांगिलां सगळें बरें. पूण लोकां जरी तरी हुस्का की तो हिंग घाल्ल्या लोकांक त्रास जाता म्हणून जाल्यार तूं धाडनाक न्हू. आमकां न्ही कित्याक दिसते खूब सांगता कित्याक कित्याक PI म्हणलो जायती काम कोण घेवची पडाय ते कडेन जायत लोक आमचे बरोबर येता. सो म्हाकाय एक PI म्हणटाय ते कडेन बरे भाशेन रावों जाय न्हू. सो जेन्ना हांव बरोवन दिता हो PI नाका जाल्यार लोकां गेले आयकोन ते शूड डू इट. SPकूय सांगिल्लें CMाकूय सांगिल्लें. आतां म्हणटा तो आज म्हणटा बरो ना म्हणटा तेका एक दीस हाल्या एक दीस थंयच पडला तेगे कितें जाता तें. बट आतां आमी SP पर्यंत या आनी कितें सांगपा जाय जाल्यार म्हाका सांगाय. बट आय थिंक वी हॅव टू रायट डावन नो समथींग. आमकां सगळें आतां आमकां कळ्ळां आनी तरी आसतना गेल ते पाटी इतुलें झुजाल हिंगा हेच सांतांतोनी कपला कडेन हे आमगे भयणी हातोनी लागून तेंगे एटॅक केले ते दोणो आनी आमगे इगोर्जीन गेले ते दोणो. हे सगळें जाण आमी स्ट्रायक काडले हिंगसोन पुलीस स्टेशनाक गेली हिंग केले सातातून कपला कडेन पुलीस स्टेशनाक गेले. आखो दीस रात आमगे बोवाड जालो सगळो गोंय कोलेचो लोक उठलो तेदो तुमी तेका उडयलो भायर पुलीस स्टेशनांतून काडलो सस्पेंड केलो. आनी आतां तुमी सस्पेंड केलो आसतना
आयज खबर कळ्ळी की ते आमगे कोलिंकारांक कळ्ळे तरी आसतना थोड्या लोकांक कळ्ळा ओद लोक अजून कळना पूण ते काळ आसतना पोतून कितें हाडल तो आमकां कांय खबर ना तो आमकां ना किंगा तो सपोर्ट आमकां गोंयकारांक करपा सोडून वयल्यां कोत्ता आनी रेप केसीस हे ते कोत्ताय तसली गुंडागिरी आमकां नाका आनी गुंडागिरीचो सरकारूय आमकां नाका हिंग मिटींग जाले उपरांत तो आमची इगोर्जेन गेलो इगोर्जेन फादरान देर बंद करून तो रावलो त्या कसली गरज आसलोली आमची इगोर्जेंक वचपाची सावंत हांव विचारता तुमची कितें केलो जाल्यार तुमी ओग्रावता आहलो आमकां तुमी कित्या लागून आमची इगोर्जेन गेले कित कारणां लागून तुमी गेले आनी तेका तुमी गेलो तो पोतून कितें हाडलो तेगे कितें तुमकांय मेवता की तो कितें मॅग घेवन भोंवता तो तेका लोक दिता लोकां चोरून नागोवन घेत तो सावंत तुकाय वद्द पावता आपतो जाल्यार तूं म्हाका सांग हे कितें कोत्ता तूं चीफ मिनिस्टर म्हणटोच तुवें आमची सेवा करपा जाय आसलोली आमी तुका निवडून हाडलेलो त्या वयल्यान निवडून हाडूना त्या गांठ्यान निवडून हाडूना ना त्या चोरान निवडून हाडूना तुका गेलो डीजीपी फोन वचना म्हणून 01 गेलो सो वी ऑल्सो ट्राय टू कॉल हिम वी विल कॉल हिम राइट अवे इन फ्रंट ऑफ यू बट वी वॉन्ट टू नो व्हॉट मेड यू चेंज युअर माइंड जेन्ना तुवें एक आश्वासन दिल्ली तिका की आपण आसतना तुम्ही really said आणि तुका पोतून देखून इचारले साहेब तुका पोतून देखून इचारले तुका पोतून देखून इचारले साहेब चोय तो पोतून येवपा शिरपणाक आनी तूं एक गॅरंटी दिली फक्त आपण आसपून सांगतो नो ओके गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत गौतमी गांवकर आनी अरुण नायक. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवाउपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. राज्यांत बेकायदेशीर कंत्राटाचो हुस्को दिसान दीस वाडत आसा. कळंगूट वाठारांत बेकायदेशीर कंत्राटाक लागून शेतकारांची शेतांत वचपाची वाट बंद पडल्या. लोकांनी आदी कागाळ केल्ली त्या वेळार सरपंचान आश्वासन दिल्ले खरें पूण काम बंद पडलें ना. देखून थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायली. तशेंच बांदकाम परवानो सरपंचान रद्द करचो ही मागणी नेट धरता. आयकात तांचे उतफर्के. ते कालांगूट बोळेजी कडलो तो भितुरलो रोड आहा पळय त्या रस्त्याक मेजून 3 स्ट्रक्चराचे इन्स्पेक्शन जाले. मेजर कन्सर्न लोकांचो जी शेतां आसा लोकांची त्या शेतांनी ते भियाता सगळी फाल्यां जर घाण सोडली जाल्यार ते शेतांनी कशे वयतले. एट द सेम टायम अप्रोच रस्तो जो आसा कितें जाणा तूं की देर इज अ मिथ की प्रपोज रोडार कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवचे काय एक्झिस्टिंग रस्त्यार दिवचे पळय ते. आता सध्या कितें आहा हांवें सेक्रेटरी येयल्लो सेक्रेटरी म्हणटा तो तेजो पावर न्हू की रस्तो चॅक करपाचो जावं टेक्निकॅलिटी भितरल्यो चॅक करपाच्यो अग्रीड. पूण फाटीं जेन्ना हांवें एल्वीस गोमसाचो प्रेस कॉन्फरन्स पळयलो तेजेर आसागांव पंचायतीन रायगो होम्स हेजे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स डिनाय केले बिकॉज ऑफ द रस्तो. एक्झिस्टिंग जर तो रस्तो 3 मीटर आहा आनी प्रपोज जर 10 मीटर आहा जाल्यार 3 मीटरान 2 गाडयो सुटाना. आणि हे एकूच एक्झाम्पल न्हू कळंगूट मतदारसंघा पुरती आख्खे वयता थंय सगळी जी कन्स्ट्रक्शन लायसन्सां दिल्या ती दिल्या एक्झिस्टिंग रोडाचेर Propose. आणि प्रपोज रोड ते दाखयता प्लॅनार. एक्झिस्टिंग रोड 3 मीटर आहा. जर तर हांगा 7 बिलां येता फुडें आनीक 2 फुडें 4 कितें ही सगळी स्ट्रीप वर्जीन आसली. वर्जीन म्हटल्यार कितें हांगा कोणीच कन्स्ट्रक्शनां करूंक नासली. आता हे 2-3 वर्सांक खंय तरी कन्स्ट्रक्शनां चालू जाल्या. हांव मागता कालांगूट सरपंच मोस्ट एक्सपिरियन्स सरपंच इन ऑल ऑफ गोवा तेणी हेचेर दखल घेवची. कित्याक जर तर ह्या बारीक लोकांक कोर्टाक वयचें पडटा जाल्यार ते बाबडे स्वताचे पयशे घामा कश्टाचे काडून ते कोर्टाक वयतले. आनी पंचायत हॅज ऑल द पावर्स. डिस्ट्रिक्ट कोर्टाची ऑर्डर आसा जाल्यार हांव ताका ऑर्डर दिवंक शकता की एक्झिस्टिंग रोड कुशीन प्रपोज रोड कुशीन खंय तरी तेजेर डिफरन्सिएशन जावंक जाय. ही 3 सोडून कालांगुतान भरपूर तशी कन्स्ट्रक्शनां आसा. जर तर एकठांय करून जर कोर्टान फाल्यां जर घातले हायकोर्टान जर पिटिशन PIL घातली सगळी कन्स्ट्रक्शन फाल्यां बंद पडटली. तेका लागून जर तर कन्स्ट्रक्शन येता रस्ते तरी वाडोवचे लोकांक सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन नाजाल्यार हें दिवची न्हू. कित्याक एट द सेम टायम गेली कितलींच वर्सां कालांगूट इज हेजर्डली डेव्हलप्ड. सगळे शेतकार आतां जे 100 जाण आसले आतां 10 जाण उरल्या. 10 जाणांचो एकटो उरपाचो ना. कित्याक जर तर कुंदन उलयता तेका वाट ना शेतान वचपाक जाल्यार खंय तरी चिंतपाची गरज आसा. शेतकार फाल्यां वाट कसो वयतलो शेतान पळय तो. तेका लागून मागता सरपंचा कडेन की हेंची सगळ्यांची कन्स्ट्रक्शन लायसन्सां रिवोक करची
ऑन कंडिशन दॅट रस्तो धाकटो आहा, रस्तो 4, थोड्या जाग्यांचेर 5, थोड्या जाग्यांचेर 3 मीटर रस्तो आहा. लोकांक त्रास जातले हेच्या फुडें. विषय म्हणजे हे पळय, हे 3 कन्स्ट्रक्शन हांगासर आतां चालू आहा आनी आमी ते हांवें कंप्लेन घातलेलें म्हाज्या नांवान इलिगल कन्स्ट्रक्शन म्हणून. कित्याक प्रोपोज रोडाचेर बांदता ती कन्स्ट्रक्शनां, एज पर प्लॅन रोड सारको ना आनी सेटबॅक बीन कांय ना तांकां, आनी लो लायंग एरिया आहा ही सगळी. सो तेका लागून हांवें आतां कंप्लेन केल्लें, म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 2 वर्सां जावंक पावली आसतली. तेच्या उपरांत सगळें TCPकूय कंप्लेन केल्लें, पंचायतीकूय केल्लें, कलेक्टरानूय केल्लें, दिसता कॉपी दिल्ली. TCPन हांवें वचून इन्क्वायरी केली कित्याक एक्शन कितें अजून कित्याक जावंक ना काय म्हणून. TCPन मागीर म्हाका सांगलें आमी ऑलरेडी पंचायतीक लेटर केला म्हणून. सो पंचायतीक लेटर केल्लें केन्ना, TCPन मार्चान 25 मार्च 25 पंचायती TCPन पंचायतीक लेटर केल्लें की कितें आहा पळय तें इन्स्पेक्शन करचें आनी कितें तें आमकां रिपोर्ट दिवचो म्हणून. म्हणजे तांकां रिपोर्ट दिवचो आनी कोण कंप्लेनंट आहा पळय तेकाय कितें तें दिवचो म्हणून रिपोर्ट. सो आतां 1 वर जालें हांव एवरी टायम वचोन इचारता वचोन सेक्रेटरी आपूण बिजी, आपणाक हें काम आहा, आपणाक तें काम आहा, तें करून आतां लास्टाक तेच मागीर परत हें केलें तेन्ना आतां तेणीन इन्स्पेक्शन काडलेलें. सो तें पूर्व मार्चान पळय हेचे TCPचे पळय लेटर आसलें तांकां इन्स्पेक्शन कर म्हणून, तें आयज इन्स्पेक्शन केलां. ओके, कितले जाण येयल्ले इन्स्पेक्शन करपाक? इन्स्पेक्शन करपाक सेक्रेटरी येयल्लो आनी पंचायतीचो स्टाफ येयल्लो, दोगूय जाण. सर्वेयर ना? सर्वेयर बीन कोण ना. तो म्हणटा आमी टेक्निकल स्टाफ ना म्हणटा आमचेशी. ओके. आणि हांगासर म्हटल्यार 3 हे आसले, 3 कन्स्ट्रक्शन कन्स्ट्रक्शन आसा. ओके, तांकां असो स्टे ऑर्डर बी असो काय ना पंचायती ऑर्डर बीन कांय ना. हरशी एक्चुअली ती हेच्या कळना तो RP प्लॅन आहा पळय, स्क्रॅप जाला पळय प्लॅन, रिजनल प्लॅन, अकॉर्डिंग टू दॅट ते बांदप चालू आहा हरशी तेंच्यांनी तेन्ना ते सगळे कन्वर्जनां बीन करून घेतल्या. ते वर्षी आतां हें जावंक जालें. तेन्ना हांवें सरपंचाशी एकदां उलयल्लो, सरपंचान सांगलेलें ते कामां बंद जातली म्हणून. आतां खूब तेंप जालो पूण ते अजून कामां कांय बंद जावना. तूं फुडें ना, तुवें पळयलां काम चालूच आहा. हांव केन्ना बंद जातलें काय म्हणून आमी वतात आमची सगळ्यांची शेतां आहा हांगासर, थोडीं शेतां थंयसर ते थोड्यांनी शेतां सोडलीं करपाची. कित्याक सांग, अजून कन्स्ट्रक्शन कंप्लीट जावंकूच ना, पूण तरी उदीक कसलें येवन थंयसर तांकां पांय खर्च जाता म्हणटा आनी कितें जाता म्हणटा, ताका लागून थोड्यांनी ओसोण घालपाचो बंद केलो. आनी आमची हांगासर शेतां आहा पळय, आमची एक 10-12 शेतां हेच्या सकयल आहा. सो ही शेतांची आमची ऑलमोस्ट वाट बंद केल्या. पंचायतीन आमकां रस्तो करून दिला, पूण तो दुसऱ्याच्या हितून करून तो कितलो ते उरतलो तो आमी नको. जे आमकां रस्तो हांगासर पळय सांडलेलो, तेंच्यांनी आमकां रस्तो सांडलेलो 1.5 मिटर. तेन्ना आमी डिमांड केलो आमकां आनीक 1.5 मिटर दी आनी आमकां 3 मिटर रस्तो करून दी आमकां ट्रॅक्टर वचपाक. आमच्यो गाडयो बीन आमी कितें बांदूंक ना सकयल, आमी शेतांत करता. सो आमकां ट्रॅक्टर व्हरपाक आमकां हें दी म्हणून सांगलेलो तेका, रस्तो करून दी. तेंच्यांनी ते आमकां दिवचें सांडून ते हें ब्लॉक केलें सगळें. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी ओंकार देशप्रभू. ढवळी ते फार्मागुडी सर्व्हिस रस्त्यार मिनी सोंसळो तयार जाला. पंचायत सुको कोयर एकठांय करता, पूण हो कोयर कोणाचो आनी हो कोयर कोण हाडून उडयता हो प्रश्न पडला. कोयर एकठांय करपा खातीर ते महामार्ग अधिकाऱ्यांक पत्र बरयतले. बांदोडेचो सरपंच सुखानंद कुरपासकरान सांगले. असो जर उरलो जाल्यार ताका इतलो वास मारता, फुडें खंय तुमकां चिंतपा जाय की अशें जर उरलें त्या वासान कितें जावंक शकता. हांव सांगता की हो वास इतलो म्हणजे व्हेरी बॅड स्मेल. आमी आतां म्हणटा हवेन आमी श्वास घेता, तो श्वास आमच्या भितर लंग्सान वता. हीच घाणीचो वास लंग्सान वचून लंग्स डॅमेज जातले. बारीक पळयात, जो कोण बरो सशक्त हेल्दी आहा ताका आतां कांय कळचें ना, की ज्याचेय समज कोणाक अस्थमा आसा किंवा आनी कितें दुयेंत आहा जाल्यार तातूंत तो बेगीन सोंपतलो मनीस. सो खंय सरकारान काळजी घेवपाची, जे अशे हायवेचे जे घाण आसा न्ही ते काडून ताका कितें विल्हेवाट लावपाचो. म्हणजे सरकाराक रिक्वेस्ट आहा की आतां खुबश्यो गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी जाका आमी कम्युनिटाच्यो जागा म्हणटा पळय, त्यो खंय खंय तरी आतां लोक म्हणटा की कोणाक भायल्या हांकां विकता दिल्लीकारान, ते हांगा येता व्हडलो प्रोजेक्ट बांदता. तर म्हजी एक सांगपाची एक विनवणी आहा सरकारा कडेन, आमचो CM साहेब आयकतलो हें म्हाका खबर आसा की ताणें मनार घेवचें. आनी ज्या ज्या हातून खंय जर आतां आमचे फॉर एक्झाम्पल मडकय कन्स्टिट्युशन खंय जर कोमल जागो जर आसा जाल्यार तो जागो हे अशें एक बारीक प्लांट बांदून, कचऱ्याचो प्लांट बांदून जाल्यार त्या एरियेचो प्लांट त्या कचरो घालून तो विलेवाट करपाचो, जेणे करून सगळ्या लोकांक बरें पडटलें. मडकयचे जावं फोंडेचे म्हणजे दुर्गंधी पसरपा ना, सगळें हेल्दी उरतलें आनी एनवायरमेंटूय बरो उरतलो. आमी म्हणटा स्वच्छ गोवा आनी बरो भारत बरो जावचो म्हणून. जाल्यार पयलीं ही घाण सगळी काडपा जाय, जाल्यारूच खंय तरी आमचें
गोंय आनी भारत स्वच्छ उरतलो आनी बरें जातलें आनी हेल्दी उरतलें. बांगोडा पंचायत गेली कित्येक वर्सां ड्राय कचरो कलेक्ट करता आनी आतां हालींच जवळ 1 वर्स 2 वर्स माहीत जाली की आमी वेटूय आमी चालू केलां. वेटाचे 9-10-11 वार्डात आमी वेट कलेक्ट करता. त्याच बरोबर आमचे बाकीचे वार्ड आसा पळय तितून आमी ड्राय कलेक्शन जवळ जवळ म्हयन्याक 3 ते 4 फावटी आमी कलेक्ट करता. तरी आमचो टायम मेळटा आसतना जे आमचे मेजर रोड आसा, फोंडा वचपाचो रोड आसा, कदंब बस स्टँडा वयल्यान GM कॉलेजी कडेन इंजिनियरींग कॉलेज रोड, तसोच बायपास, हे इतर सगळे मेन कुणी वयले रोडान कलेक्शन चालू आसा. तरी आसतना आयज गार्बेज थंय चड दिसता. म्हाका दिसता जी गार्बेज वडयता ते जर जे आउटसायड आसतले, जे कोण रेंटार आसा, तेच बरोबर जे कोणी फ्लॅटांनी रावता ते सगळ्यांक हांव बांदोडेच्या सरपंचांतल्यान आव्हान करता की तेणी जाता तितकी गार्बेज बांदोडे पंचायती हाडून दिवची, नाजाल्यार आमचे जे गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका एप्रोच जावचो. कारण जी गार्बेज तुमी रस्त्यार उडयता ताका लागून ती हानिकारक गोरवांक जाता. जर इतकें करून जर तुमी गार्बेजीचे जर तुमी आमी जे सांगले त्या प्रमाणे जर तुमी आमकां सबमीट करिना किंवा दिवपाचो आमकां प्रयत्न करिना जाल्यार आमकां रोडार जर कोणी गावले जाल्यार तांकां 100% फायन मारतले. आनी आमी ती तयारी केल्या पंचायतीन की मॅक्झिमम तांकां फायन मारपाची. डिव्हिजन 15 हायवेक आमी लेटर करतले आनी जो गार्बेजीचो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करतले. फूल हायवेचेर आसा ते, म्हणजे जे सर्वीस रोड आहा पळय न्ही, सर्वीस रोडार सगळ्याक गार्बेज पडलेले आहा, हो हायवेचेर गार्बेज पडलेले आसा. हायवेचे जो गार्बेज आसा हायवेचे फ्लाय आसा ताका 2 सर्वीस रोड आसा, त्या सर्वीस रोडार जी गार्बेज आसा तितकी आमी काडटले. त्याच बरोबर आमी तांकां डिव्हिजनाकूय लेटर करतले की जाता तितके बेगीन ते गार्बेज खंयची काडची. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सप्तकाच्या शेवटाक ढगाळ मळब आणि उष्ण दीस अणभवपाक मेळटलो. पावस पडपाची शक्यताय हवामान विभागान दिवंक ना. फुडले 7 दीस नितळ मळब आणि उष्ण दीस तिगून उरतले. अचकीत आयिल्ल्या पावसाक लागून तापमानात बदल जाला. पूण फुडें सध्या पावस पडपाची शक्यताय IMDन दिवंक ना. भलायकी सांबाळची, हवामान विभागान सल्लो दिला. तापमानात 1 ते 2 अंशान उणाव जातलो. शेनवारचे तापमान 33 ते 23 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. उष्ण दीस, ढगाळ मळब, घोळटले उष्ण वारें, सांबाळची भलायकी. शेनवारचे तापमान 33 ते 23 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.